चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरे देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मदयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार इश्टानो, आयच्या मणकामते कार्यावळीक तुमकां समेस्तांक माय मोगाचो आनी उर्बे वरीत येवकार. आयच्या ह्या सोबीत वेळार म्हजे बरोबर आसात पिटर फन्स दे कोलवा आनीक ताच्या सांगाताक वेना फेर्नांडीस. हें बाय आमचें ल्हानूच आसतना ह्या कलेंत मिसळ जालां आनीक उर्बेन आनी मोगान तें कांतारां म्हणटा. म्हणटच कार्नवालाचे खेळ जे जाल्यात तातूंतूय तें जायतें मिसळ जालें आनी बरे तरेन आपली कला ताणें लोकां मुखार सादर केली. म्हणटच आयच्या कार्यावळींत पिटर आनी बाय ओवेना तुमकां मागीर मोगाचो येवकार. तूं काय तर हय, आतां सुरवात आमी करता आसतना ओवेनाचो स्वादीक आवाज आयकोनूच ही कार्यावळ आमी सुरवात केल्यार चल. खंयचे तुजे आवडीचें अशें खंयचें कांतार ताची चार वळी. काजराचो हांव पेरगांव घालता आयकोन तुमी गे आय रे येते म्हयन्या 15 तारखेक काजरा मुगे ए आय रे जेवण जायतें आसतलें पोटभर तुमी जे आय रे काजराक मजा येवून काजार मोग जाये काजराक मजा बेण आसतलें सारकेंच फामाद गोंये काजराक नाचोन नाचोन आलो यादात पाये आनीक देड्याक सांगाय हावपाक पिवपाक कितें जाये आनी देड्याक सांगाय हावपाक पिवपाक कितें जाये. वा 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 वा. तर हें कांतार तुवें केन्ना म्हणलां? जेन्ना कॉमेडी करता तेन्ना म्हणजे कार्नवालाच्या खेळांनी. पिटर, हें कंपोजींग कोणाचें? हें कंपोजींग मुगेलें. ओके. सो हें कांतार तुवें स्पेशल ताचे पासून ताचे बसत हय. तें आपूण बरीं कांतरां दी म्हणटा सो भुरग्यां लागून हांव जेश करून ताका म्हाकाय जाय तें आपूण उमेद दाखयता आपूण कोता म्हणटोलें म्हूण. सो हांव ताका दाखयलें एक एक कांतार काण दिता. सो ताका शिकोन जालें म्हणटरी मागीर दुसरें दिता. सो ताका उमेद आपणा म्हणटा नाचोंक जाय ताका लागून म्हणून करया. ह्या वर्साक 2023 तुवें कार्नवालाचे खेळ केले. वय कार्नवाला हेड केले आनी बरें जालें खेळ पाडी. पूण जायत हेड येयले मातशें मार बसलो म्हणल्यार ओके मुगे बरें जालें. ओके. तर ह्या वर्साचे तुज्या कार्नवालाच्या खेळांची नांवां? मुगे ह्या वर्सा हेडा कार्नवाला नांव पार्टीची पयली पार्टी नांव आस्ताना जिवो, दुसरी पार्टी नांव पेटो याद दिवो आनी तिसरी पार्टी नांव गाली नाकात गावो. म्हणजे तिनूय रायमिंगाचेर खेळ केले थिंगसोन मुगे सगल्यो पार्ट्यो रायमिंगाच्यो आहाय. कितलीं वर्सां जालीं न्हू खेळ करूंक लागले? म्हळ्यार 10 वर्स 11 वर्सां जालीं. 2013 हांवें कॉमर्स केल्लें सो आतां 23 जालीं. 2023. म्हणजे दर वर्साक लोकांचो रिस्पॉन्स कसो कितें मेळटा? रिस्पॉन्स मुगे मरे म्हाका कोणें अशें करून म्हाका सांगलो ना पिटर तुगे हेड बरो न्हू म्हणजे अशें करून सांगिलां बरो आहा. हांव मागीर कितें करता मुगे हेड आहा थिंगा आनी कोणालो पयलीं जालें जाल्यार इंचात्ता बाबा कोणागे हेड आहलो कोणागे बरें जालें. सो तुमकां दोनी हेडा मदीं हुंच बरो लागलो म्हाका. सो म्हणटाय ते आहले दोनी बरे आहले. केन्ना एक कोणी सांगता पिटर तुगे बरो लागलो आमकां हेरांक. सो अशें करून म्हळ्यार म्हाका एवरी इयर म्हाका लोकांनी केन्ना म्हणलो ना पिटर तुगे हेड बरो नाहलो इस म्हूण. आतां तुजे कलाकार कशे कितें आसतात की दर वर्साक? ना दर वर्सा म्हळ्यार मुगे कलाकार चेंज जाताय. कितें आसता तूं खबर आहा कोणाक एक्टरांय कितें आसता कोणाक हुंय पयशे सुबे दीत म्हणून रोखडें आपूण थिंग धांव माताय. पूण मुगे हांवें कोणा शिकोयत ते केन्ना म्हणजे उपकार दवरलो ना. थोड्या मनशांनी मुगे उपकार दवरलो आहा. सो म्हणटा पिटर तुका लागून आमी आयज खंय जाल्यार दुसऱ्या ग्रुपां हेडां एक्टींग तियात्रां बी एक्टींग कोताय म्हूण. बाय ओवेना, तुका ह्या वर्साक कार्नवालाची कसली भुमिका पडली? 2 पार्टी कॉमेडी आनी एक हितून लायक डॅडी मामी आनी दोग जाण भयण आसताय तेश. म्हणजे एक भयण तूं? या. पिटर, तुवें ताका केन्ना एक म्हातारेचो रोल बरोवंक ना? ना म्हातारे रोल बोल एक्चुअली एक पार्टी हांवें ताका सांगिल्लें एक जाणटे म्हातारे रोल आहा सारको जाय पूण म्हातारे जायना म्हणपाक लागले. सो हांवें मागीर तो रोल कॅन्सल केलो. मागीर तो चेड्या हांवें केलो जाणटे. आतां तें तुज्या सांगाताक कितलीं वर्सां? तें आतां म्हजें सांगाता म्हळ्यार पयलीं बरें ल्हान आसतना नाचिल्लें तें 2 वर्सां
आनी मागीर मोदें स्कुला लागून मातशें स्कुलांत चिंड वयता सो थिंगसर हिंगा प्रॅक्टिसा प्रॉब्लेम जावपा लागली आनी हे पाटी आपूण वर्सान नाचोत म्हणपा लागली सो मागीर प्रॅक्टिसा हाडूं वचपा मातशें त्रास जालें थिंगसोन चोणसोन घेवन येता इस्कॉल काबात्रीची जाता म्हळ्यार ताका कितें दिलें आज दिलें हाल बाय हाडकून येतालें कांतार देखून दिलें जाल्यार आतां तुजो एक डायलॉग मामा वय तशें कित्याक म्हणटा तुवें आपल्या भुरग्यांक सदां अंडरस्टँड जावंक जाय जो हो समजिकायेचो डायलॉग हय आतां कितली पासून तुका आवड आसा की कार्नवालाचे फेर जाले पूण तुका केन्ना तरी तियात्रांनी न्हेसोंक चान्स पडला आपयताय बट स्टडीजां लागून असो मेळना मामा दाणा म्हणजे आतां तूं खंयची क्लास शिकता 8th 8th स्टँडर्डाक आसा पयलेंच तूं खंयच्या प्लेयांक तुवें एंट्री मारली पयलीच उडास आसा ना सो आतां जे तुजे बरोबर बाकीचीं न्हेसतालीं तांचो सांगात तुका कसो कितें मेवतालो बर मेळटालो आसन हेडान आम करतालीं सगलें बरें आसतालें सदां बरें करतालीं सपोर्ट सदांच ह्या वर्साक कितल्यो प्ले केल्यो जायत केलेल्यो पिटर हे वर्सा मुगे दिसा 5 कोडी हेळ जाता सो 2 दीस मातशें सकाळीं हेळ जावना 9 टायमा सो मातशें प्रॉब्लेम जालें सकाळीं हेळ बाबा भुरग्यांक लागून हेळ कोताय म्हणपा लागले सो 2 दीस सकाळीं हेळ जावना सो मुगे आदल्या दिसाक 17th आनी 18th सो 2 कोडी हेळ केल्लो हांवें सो तितून एडजस्ट जालो 3 स पार्टी त्या दिसा जाले 18 तारखेर आनी 19 तारखेर सामकें मागीर 20 ते 22 कार्नवाल जालो सो तें मातशें जालें मागीर एडजस्ट जाल्यो हय एडजस्ट जालें म्हणजे 2 दिसाक 15 हय ओके ओके आतां मुजगांचो अरेंजमेंट कसो कितें करता भुरगं एजमेंट हांव ह्या वर्सा हेड जालो सो हांव वयता आसतना तांकां सांगता बाबा तुम नेक्स्ट इयर म्हाका जाय पूण तें कितें म्हणटाय पिटर नेक्स्ट इयर म्हणल्यार जाय टायम आहा मरे म्हणलें म्हणटाय म्हणलें ओके टायम आहा तें अरे पूण हांवें उरों जाय न्हू हांवें म्हणलें उरल्यार उरना जाल्यार हांव तुका कितून घेतो न्हू सो हांव तांकां एशें कोन्न हें कोता पूण जाय कितें आसता बाबा मगे आपण तुका मागीर सांगत म्हणटाय आपणागे भायर वचपा जाला हिंगा वचपा जाता म्हणलें ओके तुमगे खंय वचपा जाला तुमी वचपाचें कोणाच्यान कोण आडपा जायना सो आसल्यार तें म्हणटाय आमी आसतले सो एशें कोन्न आसताय म्हाका खेळांनी कितें कितें अरेंजमेंट करचो पडटा अरेंजमेंट म्हळ्यार पयलीं सद्या आख्खें बँड पयलीं सोदूं जाय सो बँड आसल्यार म्हाका मेन म्हणटा म्हाका ब्लोईंग लायक ब्लोईंग ना जाल्यार मेळना जाल्यार मुगे मोती हांव हेड करपा ना कित्याक म्हाका ऑर्गन म्हाका लायक ना म्हळ्यार कितें आतां ऑर्गन लायक ना म्हळ्यार कितें जालो हा आतां म्युजिशियन ब्लोईंगाक गेल्यार पयशे चड जाताय सो तांकां पे करून बी गेले म्हळ्यार लास्टा मागीर आमकां कांय उरना सो हे पाटी हांव चिंत्तालो न्ही आतां फुडलें कितें करपा जाय जाल्यार सो ऑर्गनाचें गान हेड बरो दिसत जाल्यार करपाचो कित्याक हेड कोन्न आमकां कांय फायदो उरना आमगे पयशे घालून हेड लोकांक पे करपाचें म्हळ्यार कोण फायदो ना न्हू सो आमगे बेश कोन्न सो ताका लागून हांव चिंत्तालो आमकांय कितें उरों जाय एक्टरांकूय पे करपा जाय सगलें आसताय मायक आहा बास आहा सो तें मुगे अशें करून मायक म्हणल्यार 2 सेट तूं वापरता काय एकूच सेट एक्चुली 2 सेट आसताय मुगे बासेचेर बासे लायत ते मायक हांव काडना स्पीकर ओरिजिनल घात ती सो मुगे आनी एक्स्ट्रा मायक आसताय सो थिंग घालपाचें जाल्यार ते बासे वयले काड पोतून सकाळ हाड थिंग बांद पोतून हिंग काड आनी इतलो टायम सो बासीन तूं बासीक उरले भायर आनी मायक लायता म्हणजे ज्या जाग्यार आतां बस सेपरेट ती सेपरेट आसता समज आतां एक हांवें तुमकां हांव खेळ करता म्हणलो जाल्यार हांवें कितें अरेंजमेंट करचो पडटा तुमच्या पासून सो तुवें फकत कितें आसता आमकां लुगार मेन म्हणटा लुगार आनीक लायटी कनेक्शन सो तें आमकां तुवें दिवपाचें सो लुगार तेंगे कसलें प्रॉब्लेम आनी फकत आमगेलें आर्टिस्टां मातशें चेडवां न्हेसपाक इतलेंच आमी घेनाताय आनी वदां एक कितें आसताय ते हेडा कॉम्पिटिशन कोत्ताय सो तेंगे स्टेज मायक सगलें सावंड तेंगे लायलो आसता फकत हांव वचपाचो हेड करपाचो येवपाचो तो एक मातशें आमकां मातशें फायदो जाता एक पार्टी टायमा लागून इतलें टायम वेस्ट जायना टायम वेस्ट जायना आनीक आतां पार्टी आसात समज म्हणया कोलवा 3ऱ्या वॉर्डांक पार्टी आसात जाल्यार ते लोकांक कोण सांगता तिसरे वेळा म्हळ्यार कितें मुगेलें हांव आमगे जंक्शन आहा कोलवा 4 रस्त्यां कडेन नाजाल्यार आनी खंय लोक जार जुगला पावताय सो मीस कापा जालें एक पोस्टर सो इगोजिको लायलो सो इगोजिको सगलो लोक येता आं पोस्टर आहा हेड खंय आहा 3ऱ्या आडे हेड आहा सो
अशें करून आनी हांव मुगे अशें करून कोण फ्रेंडा चोवपा ते सांग म्हणटाय बाबा पिटर तुगे हेड खूंय आसता आमकां चोवपा जाय तुगेलो मागीर हांव आतां मुगे- तुम्ही पावले हय एक सुवातेर पावले 10 मिनटां पयले पावले जाल्यार ताचेर तुमचो कितें एक रावंड बी वय सो आमले एडवर्टायज माताय आतां आमी अशें पावले आतांच्या आतां आनी एक 5 मिनटांनी हेड सुरू जातलो म्हणजे ती तुमची बॉस आहा ती भोंवता आमची बस भोंवता हय म्हणजे उद्देशीन लोकांक समजता लोकांक कोटा हेड येयल म्हूण आनी पिटर तें मोड अशें कितें तरी कार्नवालाच्या फेळांनी आसा तें कितें मोड म्हळ्यार मरे कितें आहा बाबा तें पयलीं लोकांनी तें कोन्न दवरलो आहा ज्या जाग्यार मरे मांड आसताय सो मांड म्हळ्यार तेंगे देवस्थान रोजार कोताय आनी थिंग वचून तुवें एक कांतार नाल्यार कितें रोजा करपाचें आनी तें तुवें त्या मांडा मुडपाचें सो तेंगे ती पयलींची परंपरा सो जायत जावं मुठाय हांवें मुगे हेज्यान कांय चोयलो ना त्या मांडार तुगे हेड खूंय आसूं त्या लगुरार सो त्या मांडार वचून तुवें एक कांतार कितें तरी बँड वाजोवंक जाय नाजाल्यार तुका म्हणजे उलयताय लोक तुका वायट जाता उलयता आसतना थोडें कांतार म्हणटा आसतना ताड बंद जाता पूण ती आमी आजून कोत्ताय खूंय गेले जाल्यार थोडे लोक राहाय ते हांव वयता मांडाक ती सांगताय बाबा मांडार रोजार करूया कांतार म्हणटाय हेडांतले कांतार म्हणपाचें ते उपरांत मागीर हेड स्टार्ट कोत्ताय आतां तुजे कार्नवालाच्या खेळांनी तूं कसली भुमिका करता हांवें मुगे जायत केल्या एक तो पायस हे पाटी हांवें एक भावा केलो एक दोनी प्ले एक भावा केलो आनी एक चेड्या केल्लो रोल सो अशें करून सो लास्टा मॅसेज दिताय त्यो हांव दितालो पार्ट एंडींग कवर करता तेन्ना तशें करून केल्लो एक पाटी तुजो एक खंयचो एक डायलॉग मॅसेजीचो मुगे मॅसेज अशें करून आसतलो अशें करून आसतना जिवो म्हणजे एक जाणटे पाय आसता सो तो मोता आनी मागीर लोकांक तो तेगे चेडो तेका घरांतलो बायलेगे आयकता आनी बोगलान घालून बायलेगे आयकोन चेडो घरांत भायर घाता सो मुगे मागीर मॅसेज आसताले लोकांक सो मुगे एण केलें तशें तुम कोनाकाय आनी मुगे जाणटी माय पाय जाल म्हणटरी तेंकां आमी सांबाळ करपा जाय सो तें कितें दिवपा जाय तें आमी जीत आसतना दिवपा जाय मोन दिन कसलो फायद ना तें कोणा दिसती पडना सो तुगे पाय मेल म्हणटा तुम पयलीं तें घरांत भायर घाताय आनी मागीर तेंकां घराक मरोन आनी तेंगेले व्हडले गणगणान कोताय व्हडले फोटो घाताय पेपराचेर कोण तुका बँड हाडटाय सायला काशें हाडटाय काडे दूख घाताय कोणा दाखयताय तुमी तें मेलो मनशाक कांय दिसती पडना सो तुम कितें तेका दिवपा जाय जाल्यार तेका दियाय तो आसतना जियो सो मुगे प्ले हे भाशेन तूं एंडींग कोत्तालो आनी कांत आतां हें सगळें कोण बरयता कांत हांव माता म्हळ्यार मुगे कितें आहा म्हाका हांव व्हडलो कंपोजर कांय न्हू व्हडलो सिंगरू कांय न्हू पूण एक कांत तेशें कोत्ता जाल्यार म्हाका बरो टायम वयता पूण खूद हांव कोत्ता पूण केल म्हणटरी म्हणजे अशें करून कोणाकूय हांव दाखयता एग्जाम्पल तुका देखून हांवें दाखयलें दिसोत म्हाका जातून बाबा चोय म्हणजे मुगे कितें आहा म्हणजे अशें करून सारकें आहा सो तूं कितें रॉंग घाल्ल्यार सांगता अशें करून हांवें जायत जाणां दाखयता पूण मुगे अशें करून खूद हांव मुगे कोत्ता हांव आमच्या ऑडियन्सांक तुजो एक कांत मुगे एक कांत म्हणल्यार ओके गार्डन सीन ती दोगांय काजारच्यान शेकी आमी दोगांय जालीं काजार साकर आमीत जोडून देवा मुखार आवडो आमचो बरो करूंक फुडार आसल्यार पुरो देवाचो यादार तूं म्हजो हांव तुजें सदांच भोंवची मोगान एकामेकाक सोज मन घेवची रावची न्हय रागान दोशी जावची न्हय आयल्यार तुफान मोरो पासून जियोची सांगातान दोशी जावची न्हय आयल्यार तुफान मोरो पासून जियोची सांगातान बाय वेन तूं आनीक कांत म्हणून आसलें म्हणटाले ओपनिंग आनी 2 सॅड कांतार बीन म्हणटाले एक सॅड कांत सोगोट पायक मोच्या तुमी वडकोता मुडो तर बेब दोजाकी बारान तो बसल्यार बेगीन उठोना बाटली ताका जाया की एकूय दीस ताका सोरो मेवना तोर सारकोच तो जाता दुखी गरजे भायर म्हाका
तो मारूंक येता नासतना म्हज्यो कसल्यो चुकी पायगारा येतलो म्हूण माय ताका धोता रांदून जेवण गोस्ताचें जावंक ना तर बोशी तो भायर मारता शेवटून एकूय दीस घरांत आमकां सुसेग ना रडोंक येता मायचे चिंतून माय बाबडी ताका कांयच एक मुडोना सगळेंच ती रावता सोंसून माय बाबडी ताका कांयच एक मुडोना सगळेंच ती रावता सोंसून. खूब बरें. कारण जे भाशेन तूं म्हणटा, जे भाशेन तो ट्यून, जे भाशेन लोकांच्या कानार पडटा, जीं उतरां तातूंत पिटर तुवें घातल्यांत खूब वजनादीक, ज्या उद्देशी एक आपलें दूख ह्या कांता उद्देशी आपणाक आपण सोयरीगत करून घेता आनी आपणाक लावन घेता. एका प्लेयांत कितले सुमार कांत आसतात? मुगे एक प्लेयांत सात कांत आसताय. 7 कांत आसतात. केन्ना एक उणें जाता सो म्हळ्यार 7 हांव एक्चुअली घातां. ओके. बाय वेना आमी कार्यावळ मुखार वता आसतनाच आमचो टायम सोंपत आयला तरी आसतना ओपनिंग तूं आतांच म्हणटालें ताच्यो एक 4 वडी. दोनया कसले दादोसपण रोचून तुवें रोचलो संवसार पातकां आमची बोगसून तुवें कसलो सोंसलो मार 12 दिकुरीस तुज्या कांदा दिम्यांनी चोडलो दोंगरार सोतोरांनी 2 कालवारचो व्हडलो दोंगर भावांनी कितलो जायत कोर विंगडो कुसार चोडयलो जालेल्या पोरी तूं चोर जी देवानी तुका मारून केलो रोगताचो शिवोर आमचे पासत प्राण तुवें सोडलो बाल्याक तोपतोच तुजी बोर आमचे पासत प्राण तुवें सोडलो बाल्याक तोपतोच तुजी बोर. खरेंच खूब बरें. हो पिटराच्या ह्या वर्साचो ओपनिंग जे भाशेन जायतें उलोवनशें दिसता पूण वेळाची मर्यादा आसा आनीक वेळ सोंपत येता. जे भाशेन हांव जाणा ते भाशेन पिटर म्हज्या सांगाताक जायते तियात्र न्हेसला, जायत्या तियात्रांनी आमी बरोबर वावर केला आनी हेच भाशेन बाय ओवेना हेंवूय ह्या फुडें तियात्रांनी न्हेसचें, तियात्रांनी पडजोडचें होच आमचो आवडो. हांवें तुमकां उलो मारलो, तुमी आयज स्टुडियो मेरेन आयलीं त्या पासत केरीतपणी प्रुडंट मिडियाच्या नांवान दोगांयकूय काळजाचे कलायकतान चड आनीक चड देव बरें करूं. तुकाय देव बरें करून करता. तुवें आयज आमकां तुगे चॅनलाच्यान आमकां सगल्या लोकां मुखार दाखयलीं. सो थोडो लोक म्हाका वळखता, थोडे वळखनाय ते आतां वळखतले. पिटर सोन्स ते कोलवा मुट्टो कोण तो. थँक्यू तुका. थँक्यू. आनी इतल्यानूच ओवेना आनीक पिटर सांगाताक आयची ही माणकामती हांव हांगाच सोंपयतां. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदिवस. सांगो चेडवा कितें तुजें नांव तुज्या लागीं काजार जावंक तयार आसा हांव. अरे कित्याक म्हज्या फाटल्यान तूं मारून येता दाव तूं दिसता पणजे इगर्जेसां किस्तांव. खरेंच तुका सांगता निजमो कोता तुजो तुका पयला ते दिसाकतान म्हजो ताऱ्यार ना बेजो. तोंड बंद कर आनी तूं वस हिंगाचो पायक मुगे कळ्या तोयन शेक काटो तुजो. खरेंच तुका सांगता निजमो कोता तुजो तुका पयला ते दिसाकतान म्हजो ताऱ्यार ना बेजो. तोंड बंद कर आनी तूं वस हिंगाचो पायक मुगे कळ्या तोयन शेक काटो तुजो.